सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयज आमी हांगा जमल्या हे टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर ज्या डिपार्टमेंटान त्यांचे जे कामगार आसा, जे ऑफिसर आसा, हे ऑफिसर लापता जाता. ज्या डिपार्टमेंटान गोंयचे जो एंटायर मॅप आसा, जावं गोंय कशें घडोवपाचें, गोंय कशें फुडाराक दवरपाचें, हो डिपार्टमेंट डिसायड करता. आनी त्याच डिपार्टमेंटाचे जो चीफ टावन प्लॅनर जावं डेप्युटी टावन प्लॅनर प्रत्येकदा अवेलेबल आसना. आमच्या कॉमन लोकांक, नीज गोंयकारांक जेंकां गोंयचे पडलेले आसा, गोंयचे फुडल्या पिळगेचे पडलेले आसा, ते हांगा येता आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कशें नाचयता. पण भायले लॉबी जे येता, भायली कितलेशे आयज तुमी पळयता व्हडले व्हडले बिल्डर, रियल इस्टेट लॉबी जी गोंयांत येता आनी गोंयकारांचे जे गांव आसा, गोंयकारांचे जे वाडे आसा, गोंयकारांचे जे जागे आसा, गोंयकारांचे जे दोंगर आसा, गोंयकारांची जी शेतां आसा, गोंयकारांची ज्यो न्हंयो आसा, गोंयकारांची भाटां आसा, गोंयकारांची कुवागर आसा, ही हडपता आनी काबार करपाक लागून हे टीसीपी डिपार्टमेंट आसा. तुम्ही पळयला आसतले हो जो विश्वजीत राणे जो आपणाक आपणाक मुख्यमंत्र्याच्या वयर म्हणटा, तो आपणाक कोण लागना म्हणटा, नंबर 2 नंबर 1 म्हणटा, तो आपणाक कोण लागना. तेज्या अशें जाल्लें आसा जो तेजो बापूय आसलो त्या बापायचे तेजेर आयज येयल्लें आसा आनी तेच आयज तो खंय ना खंय उलोवन दाखयता, मोठेपण उलोवन दाखयता. आपूण राजशाही चलयता, आयज हुकुमशाही चलयता. हे जे आवाज तुम्ही पळयला आसतले विधानसभेन ना विधानसभेच्या भायर, तो अशें म्हणटा तुमी कोण, तुमची सजेशन आमकां नाका. म्हटल्यार गोंयकारांची तुमकां सजेशन नाका. आयज सामान्य जे गोंयकार आसा जे तळमळटा तांकां इल्लोसो बारीकसो जागो घेवपाक तेंचे कडेन कापस्ताद ना. तुम्ही जाग्याची रेट पळया खंय पावल्ली आसा ती. 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अशी स्क्वेअर मिटराची जाग्याची किंमत जाल्ली आसा. आनी कोणान केली? ती कोणान केली? ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान केली. कारण आयज तुम्ही पळयता त्या दिसा हांव येयल्लो टीसीपी डिपार्टमेंटान त्या डेप्युटी टावन प्लॅनराक मेळपाक, अशोक कुमार. तो खंय आसा अजून पासून येवंक नासतलो. तो गुय्यो घेवन न्हिदला काय कितें करून न्हिदला आमकां खबर ना. आमच्या वांगडा सगळे आसले जे पुलीस स्टाफ आसले जावं डेप्युटी कलेक्टर आसले, तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली, ते अवेलेबलूच ना. त्याचो फोन बंद दवरलो, कितें केलें तेकाच खबर. तेणेन एक विधान केलें जेन्ना आमी विचारलें तेका की तूं खंय आसा. आमची जी इतले टायमाची जी कंप्लेन्स घातल्या तेजे रिप्लाय दिवंक ना. जे इन्स्पेक्शन करपाक जाय इन्स्पेक्शन घेवंक ना. विधानां व्हडली व्हडली करता की आमी गोंयकारांक लागून आमी अमेंडमेंट धाडटा, गोंयकारांक लागून अशें जे 39A सेक्शन जे आसा ते हाडलेले आसा म्हणटा. पण कित्याक लागून हाडला? आयज तुम्ही पळयता आसतले ते जाय जाल्यार ते अवेलेबल आसना. तेणेन जो डेप्युटी टावन प्लॅनर जो तिसवाडी ताका एंटायर लागता तेणेन विधान केलें, अशोक कुमारान विधान केलें की आपूण रेडी आसा रिजायन जावपाक. आपणाक हे जायना, आपणा कडेन जमना. आपणाक जायना म्हणटा तो. कित्याक जायना? आपूण सँडवीच जाला म्हणटा. सँडवीच म्हटल्यार कितें? दोन्ही सायडीन चपला. कोण चपयता? आपणाचेर प्रेशर, दबाव आसा, प्रेशर आसा. आपणा कडेन जायना, आपूण येना. अरे तुज्या ऑफिसान, तुजें जें ऑफिस आसा त्या ऑफिसान तुका येवपाक भियात दिसता म्हटल्यार आनी उरला कितें? आमदार येवन सांगता तुका बाबा तुजी जी डिटेल रिपोर्ट्स आसा त्यो रिपोर्ट दाखया. खंय दाखयता? काय दाखयना. सो अशे जे ऑफिसर आसा हे कटपुतली जाल्ले आसा. हे ऑफिसर कितें जाल्ले आसा? कटपुतली. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसता तेंच्यांनी कोणाक भियान आसतना आपणाचें काम करपाक जाय. तेंच्यांनी फाटी फुडें पळोवपाक जायना बाबा कितें चल्लां तें. ही फोटिंगपणां चल्लेली आसा. आयज अशी जाल्ली आसा सुटकेस जी बॅगांक लागून आयज वावुरता. हे हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाक जावं सरकाराक लागून वावुरना, ते आपणाची बॅगां पळयता. प्रत्येकदा हेच जाता आनी हेच आयज चालू आसा. आनी तेकाच लागून हो जो अमेंडमेंट हाडला आयज सगळे गोंयकार हांगा जमलेले आसा. हो जो टीसीपी एक्टा अंडर
अमेंडमेंट हाडला 39A अमेंडमेंट हाडला. आतां तुमी पळयता आसतलें 39A अमेंडमेंट खूब जाणांक आजून पासून खबर आसची ना कितें तें अमेंडमेंट. आमी थंय बोवाळ केलो, आमी थंय उलयले. जेन्ना विधानसभेन आमी अमेंडमेंट हाडटा तेन्ना आमी उबे रावले, आमी ओपोज केलो आनी सांगले की हे गोंय काबार. एकूच स्टेटमेंट आसलो म्हाजो, एकूच, की हे जे अमेंडमेंट हाडला हे गोंय काबार करपाक, गोंय सोंपोवपाक हाडला आनी गोंयची फुडली पिळगी आसा ती सोंपोवपाक हाडला म्हणून. एकूच स्टेटमेंट. आनी त्या स्टेटमेंटाचेर तो हारलो. जो विश्वजीत राणे तो आपणाक राजा म्हणटा, तो आपणाक सगळे हुकुमशाही म्हणटा आनी तो 70च्या रान हेचेर राज करता म्हणटा, तो एक स्टेटमेंटाचेर हारलो. ते स्टेटमेंट म्हणजे गोंय काबार करता म्हणून. तो म्हणटा 29 जाण म्हटल्यार 39 जाण सगळ्यांक जाय म्हणटा अमेंडमेंट आनी म्हाका एकट्याकूच नाका. अरे आमी हांगा चोरपाक येयल्ले ना, आमी हांगा पयशे करपाक येयल्ले ना, आमी हांगा आमी आमकां हे गांव राखपाक येयल्ले आसा, हे गोंय राखपाक येयल्ले आसा, हे गोंयकारांक फुडाकार दिवपाक येयल्ले आसा. तुमच्या भशेन हांगा नाटकान सेटिंगां करपाक येयल्ले ना. आमी गोंयकारां खातीर वावुरता आनी गोंयकारां खातीर वावुरतले. जेन्ना हे अमेंडमेंट येयले, अमेंडमेंटान हे बरयल्लें आसा की गोंयची ज्यो जमनी आसा, आयज तुमी पळयता आसतले रिजनल प्लॅन आसा, RP 2021 आसा आनी तसोच ODP आसा. आनी हे जे ODP आसा त्याच्या अंडर सगळो प्लॅन केल्लो आसा. हो जो प्लॅन केला हे प्लॅन बीन काय लागना. हे जेन्ना अमेंडमेंट येता चेंज ऑफ झोन म्हटल्यार खंयचोय झोन आसा, आयज तुमी पळयता ऑर्चर्ड लँड दरा दुसरो झोन आसा, एग्रीकल्चर झोन आसा, खंयचोय जो झोन आसा तो म्हणटा हितून चेंज करपाक शकता. आनी ओन्ली म्हणटा ते इको सेन्सिटीव एरिया. आतां इको सेन्सिटीव एरिया कितें तुमी पळयला आसतलें कितलेशे प्रॉपर्टी आतां खूब जाणांनी एक्सप्लेनूय केला कितल्योश्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. फॉरेस्ट लँड आमच्या मतदारसंघात फॉरेस्ट लँडान तेंच्यांनी कन्वर्जन केला, तेंच्यांनी सेटलमेंट केला. म्हटल्यार जेन्ना 16B येयल्ले सेम टू सेम हे आयज 39A येयल्ले आसा. आनी 39A अशें सांगलां की खंयची जी जमीन आसा ती तांकां हेजे रिजनल प्लॅन जो 2021 रिजनल प्लॅन आसा जावं ODP आसा हे तांकां लागना. हे लागना आनी ते डायरेक्ट जो झोन आसा तो चेंज करपाक शकता. म्हटल्यार ते म्हणटा कितें जेन्ना हांवें विचारलें एग्रीकल्चर लँड लागना म्हणटा, जेन्ना हांवें विचारलें की ऑर्चर्ड लँड जो हॉर्टिकल्चर लँड जो आसा हो एग्रीकल्चर काय न्हू इतलेंच आन्सर करा म्हटलें. तेन्ना तोंडां बंद पडलीं. ते एग्रीकल्चर म्हणटा फक्त पॅडी फील्ड. ते म्हणटा आमी एक बील हाडलेलें आसा आनी ते पॅडी फील्डाक लावन हाडला. पण एग्रीकल्चर लँड म्हणजे कितें? एग्रीकल्चर लँड सगळ्यांक लागता. आयज आमी आमच्या काजीचें पीक करता, आमच्या गांवांनी कितलेशे काजी आसा आनी ते सगळे ऑर्चर्ड लँड आनी थंय कितलेशे काजू पिकता. आनी हे समज कन्वर्ट केले घरां बांदतले, बिल्डिंगो बांदतले, व्हडले व्हडले बिल्डर येतले आनी बिल्डर ऑलरेडी घेतलेले आसा. खंय तुमी पळयता आसता आख्या गोंयभरान बिल्डरांनी आपणाचे जागे घेतलेले आसा, हे ऑर्चर्ड लँड घेतलेले आसा आनी हे आपणाक जाय तशें कन्वर्जन करतले आनी सेटलमेंट करून सगळ्यो बिल्डिंगांक लिगली परमिशन दितले. म्हटल्यार हे कितले धोकादायक आसा. हो जो कायदो आसा, हो जो अमेंडमेंट आसा हो गोंयकारांचो सर्वनाश करपाक लागून कायदो आसा, गोंयकारांक काबार करपाचो कायदो आसा. हो गोंयकारांच्या हिता खातीर कांय ना, हे गोंयकारांक सोंपोवपाक लागून हाडलेलो आसा. आनी हो जो TCP डिपार्टमेंट आसा हो TCP डिपार्टमेंट फक्त कटपुतली जाल्लो आसा, तांकां कांय पडलेलें ना. वयरसून कितें येता म्हणटा, आतां वयरसून म्हटल्यार खंयच्यान हो विश्वजीत राणे काय वयर मोदी येयला काय तो अमित शाह दिता हांकां इन्स्ट्रक्शन? कोण दिता इन्स्ट्रक्शन? आयज तुमी पळयता आसतले वाघेरीचो जो दोंगर आसा तो काडलो आनी विकलो. आयज तो इको सेन्सिटीव एरिया. खंय गेलो तुमचे इको सेन्सिटीव? तुम्ही जेन्ना म्हणटा ही अमेंडमेंट हाडटा तितून मेन्शन करता की इको सेन्सिटीव आमी सोडटले म्हणून. खंय गेले तुमचे इको सेन्सिटीव? हे काय ना, ही सगळी फोकाणां आसा, ही सगळी फोटिंगपण आसा आनी हे सगळ्यांक भुलोवन गोंयकारांक काबार करपाचो षडयंत्र आसा. आयज आमी सगळ्यांनी जागृत जावपाची गरज आसा, गोंयकारांनी फुडाकार घेवचो गरज आसा. आयज प्रत्येक जाण हांगा येयल्ले आसा इन्क्लुडींग पुलीस. हेंच्यांनी जागृत जावपाक जाय, हेंच्यांनी चिंतपाक जाय की गोंयचो फुडार कितें उरतलो, गोंयकार उरतले काय ना, गोंयकाराचे फुडले पिके कितें उरतले काय ना, फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक फाल्यां जागो घेवपाक कापास्तां आसतली काय ना हें चिंतपाक जाय. आनी आयज तुमी पळयता आसतले हे दिल्ली लॉबी येयल्ले आसा, करोडांनी पयशे घालता. मुद्दाम सांगता तुमकां करोडांनी. हांव त्या दिसा डिपार्टमेंटान गेल्लो, सगळे भायले सगळे बिल्डर येयल्या आनी बिल्डर थंय फायली क्लियर करता आनी गोंयकारांचे नाचचें पडटा. वर्स 2 वर्सां जाता तुम्ही पाय झऱ्या, चपलां झऱ्या आनी चपलां तुमची फुटा सर भायर मारा मागीर नाही हाडा तरी पण परत ती दुसरी चपलाय झरतली. म्हटल्यार ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची केल्ली आसा. आनी सांगता कितें? आनी हो जो विश्वजीत राणे जो आसा तो सांगता कितें? तो एकूच सांगता गोंयकारांक लावन करता. अरे बाबा आमी तुमकां दाखयता, आयज तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा तुमकां पेपर डॉक्युमेंट घेवन आमी तुमकां दाखयता, जाय नाल्यार तुका टूर करता. आनी एवरी टायम जेन्ना तो एसेंब्लीन येता, एसेंब्लीन फोटींग आश्वासनां हे कामुर्ले प्रोजेक्टाचे आयज ते हांगा येयल्ले तेंच्यांनी दाखयला. जो प्रोजेक्ट आसा तेणें सांगलेलें आपूण सायट विजीट करता, आपूण येता म्हणून
6 मीटर रोड ना त्या प्रोजेक्टाक आनी तेंच्यांनी सगळें परमिशन दिल्लें आसा. अशें आमच्या प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट जो आमच्या हांगा आसा आदोसी मंडूर आसा थंय फॉरेस्ट लँडान जो प्रायवेट फॉरेस्ट आसा तितून तेंच्यांनी कन्वर्जन करून दिल्लें आसा आनी तेणें आश्वासन दिल्लें की आपूण स्टॉप करतलो म्हणून. फोटिंग मॉर्निंग आसा हो नंबर 1 फोटिंग आसा आनी हो जो आसा तो बीजेपी सरकाराक काय पडलेलें ना. आयज बारीक सामान्य लोकांचे कशे तडपयतात तडपोवन मारपाक सोदता हे प्रत्येक जाण पळयता आनी कशे काबार करून सोदता. जे जागे म्हटल्यार तुमी पळयता आसतले जागो एकदां गेलो जाल्यार तो परत येवपाक शकना. मनीस जसो वयता तसो जागो जेन्ना गेलो परत येवपाक शकना. आयज तुमी पळयता दिल्लीकार आयज सगळे कडेन आडोवन दवरले आसा, जागे आडोवन दवरले आसा आनी जेन्ना आमचे रिलिजियस पासून कितें इव्हेंट जाता आनी ते रिलिजियस इव्हेंटाक पासून आमी आवाज लायता कितें सावंड लायता ते पासून हाडोवपाक लागून हेंचो फोन येता ओ उसको बंद करो रे. पुलिसांक खबर आसतलें उसको बंद करो बाबडे पुलिसांक पासून वयचें पडटा ते हाडोवपाक. कोणाची आमची रिलिजियस हें आसा आयज कितलेशे कडेन जाता आमकां पासून फोन येता म्हटल्यार ही परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्ली आसा. जेन्ना आमी हे आमचे सण जे आसा ते मनयता ते बंद करपाक म्हटल्यार जो कल्चरल आनी डायवर्सिटी आमचे गोंय आसा आनी एक पॅरेडायज आमी म्हणटा हे पॅरेडायज काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या एका पूर्ण पाठिंबो आमचो आसा. आमी सदांच म्हळ्यार एवरी टायम जेन्ना आमी अगेन्स्ट उरलेले आमी जे टीसीपीचे जो एक्टा अगेन्स्ट उरलेले आनी टीसीपी जे करता प्रत्येकदा एक अमेंडमेंट हाडून काबार करून सोदता आनी हेच्याच बाबतींत आमी जेन्ना जेन्ना उलयले तेन्ना हो जो विश्वजीत राणे आसा तो आपूण म्हणटा की आमी कांय करिना तुमची सजेशन पासून नाका. सो प्रत्येक जाणांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा, गोंयकारांनी उठपाची गरज आसा आनी हेजेर एक्शन प्लॅन आमी सगळे म्हटल्यार जो प्रोटेस्ट हो फुडाकार घेतलेलो आसा तसोच आमी फुडें प्रोटेस्ट करतले. ही उनंदीत तुमकां सगळ्यांक उलो मारता की तुमी फुडें सरचे आनी हे प्रोटेस्टाक सपोर्ट करचो. देव बरें.